Mater Dolorosa, Pietas Saibin, Our Lady of Seven Dolors, zai ginawa na kami ito, kaya pinay-zai te post suspen, zai te post suspen. आणि आम्ही आमच्या जीवितांत पोस्ट सोसता तेन्ना आम्ही आमच्या जीवितांत रोडटा तेन्ना आमकां मागीर उलोवंक होई तिची देख घेवया. ज्या दिसा तिणें आमच्या भुरग्याक घाबरेलाक भंय घातले म्हणजे देवाची येव सन्मान घेतली जाय थोडी आमकां मागीर सोंसतली आपण खुशाल जातली म्हणून. Maybe she thought that life will be full of roses, full of blessings, full of happiness. But it was not so. She became the mother of sorrows. And in our life also we suffer so much. And today as we reflect on the social justice, there is so much of injustice. And Mother Mary suffered so much. She was innocent. जेजू वैद्य लोक वाईट उलयतालो आमकां बायेच्या आत्माना ह्यो सगळ्यो खबरो पडटाल्यो ती वाडटाली. जेन्ना आमकां बाय बरी खबर आयली कुसक्यान सगळीं भिरांत आयली. कुसक्यान जेजू आसतना टेन्शन आयलें. भुरगो जल्माक येवंकूच ना लोक ताका मारून घेवचिना. किंग हेरोड Papachaia, या भुरग्यांक मारूंक सोदता. जल्माक येता तेन्ना सोदता ल्हान बालक उंटयेक धरून मारिया आनी जुझे इजिप्ताक धांवतात. राती कडेन मोबायल ना, गाडी ना, कांय ना, दोंगरार चडोन गाड्याचेर कडेन बसून एवढें टेन्शन. आनी मागीर परतून मागीर जेजू सांगता एका आवय बापायक भुरगो सांडलो जाल्यार केन्ना टेन्शन, केन्ना एन्झायटी, केन्ना हुस्को. आतां तरी आमकां सोशल मिडिया आसा, सगळ्यांक मॅसेज घालून CCTV आसा, सगळी टॅक्नॉलॉजी आसा, इट्स व्हेरी इजी फॉर अस. आमकां मागीर जुझे टेन्शन सकाळीं आमी सांगलां नाका दिसना आमकां बरे भशेन कोण ह्या संवसारांत सादर जाता सो. जमनीस आमकां बायच्या भावांक चलत जाल्यार आनी आमकां बायची काणी समजून घेत जाल्यार you understand how much she suffered silently. It's not easy for her to see her son being humiliated, mocked in public. आमकां सगळ्यांक जाय आमची भुरगीं व्हडलीं जालीं संवसारांत. आमकां सगळ्यांक जाय आमच्या भुरग्यांक व्हडले एवॉर्ड, इनाम, डिग्री मेळ्यो. आमकां बायच्या भुरग्याक डिग्री मेळटा क्रिमिनल म्हणून, क्रिमिनल म्हणून. आनी ताचो इनाम जाता पुलीस, बारावीक भिरांकूळ पुलीस. आनी हें सगळें पळोवन आमकां बाय इतलीच आसा. जुझे ना सादर दिवंक, शीच ना एक भुजबळीची करून रावलो. कोणाच्या उंटयेक बसून रडटा कोण ना एलोन. शी इज फायटिंग फॉर बेटर एलोन. इंटरनल पेन, इंटरनल एंजायटी, इंटरनल फियर and external torture, seeing her son being crucified. आमकां बाय सादर दिवंक आमचें जीवीत आमी जियेले. आमच्या जिवितांत परिस्थिती तेन्ना दूख येता तेन्ना निराश जावचें न्हय. आमकां बाय आसा सांगता she understands our pain and we must speak to her, we must tell her and she will come immediately. So आमकां बाय आसा थंय जेजू आसा. हो तो आमचो प्रभू जेजू. तो आमकां केन्नाच हारिना. तो आमच्या सदांच सदांच आसा. Let us call on Jesus. Give glory to Prabhu Jesus. Prabhu Jesus.
Jesus, we want your presence in this world. We want your presence in those who are suffering, especially those who are affected, COVID positive, those who are alone, segregated and separated from the society. Lord, we need your presence. We need your encouragement. We need your light. We need your hope. You are our only hope and salvation. In a special way, Lord, we pray for all those who are seriously suffering from COVID-19. Those on ventilators, those in hospitals, those at home struggling with your breath. Touch them, Lord, and heal them. At this moment, we want to see your miracles, Lord. We have faith in you, and we also believe the power that you have. You are the Lord of Lords, you are the King of Kings. You are the greatest doctor that we know. You are beyond all science and technology, you are beyond all medicine. For thousands of years we have seen your miracles. Humanity has witnessed unimaginable miracles. And we believe, Lord, you are going to heal all those who are suffering. Maybe because of coronavirus, maybe because of tumor, maybe because of cancer, maybe because of accidents, maybe because of blood pressure, diabetes, various sicknesses, Lord. So many are suffering. We also pray for our doctors and nurses. So much of time, so much of energy, so much of sacrifice by these doctors and nurses. Lord, be with them. Bless them with good health of mind and body. Bless their families for their sacrifices. Be with them, Lord. Mother Mary, bless all the doctors and nurses. Bless all the workers in the hospitals. It's not easy. With all the fear and anxiety, they are serving us. Be with them. Bless them. We now hear a little meditation that Father Cyprian. Let us tune our ears, our heart and soul, to listen to this meditation.
सुख तशें दूख हे आमचे जिविताचे भाग. They are two sides of the same coin. जे भाशेन आमच्या जिवितांत खुशालकाय आसा तेच भाशेन आमच्या जिवितांत दुखूय आसा. आयच्या दिसाक खरी ही दुखे सायबीण आमच्या सांगाता आसा. आमचो ती मोग करता. खुशाली जाता वोरी सारक्या चौकडा सांगल्या. पूण जेन्ना ती दुखी जाता खरेंच देवाचो चौकडा सांगितलो. कित्याक आमी जाणा देव आमकां केन्ना सांगचो ना. जरी खुशाली आसा खुशालकाय दुसऱ्याचो चौकडा सांगता. दुखांत आमी पडली देवाचो आनी हे सेरीपणी ह्या आमचे दुखांत आमकां सांगाल्यो की दुखे सायबीण आमच्या घरांत पयसो दवरून सांगून वयर सूख तशी दुखे सायबीण आमच्या सांगाता आसा. तिचे जिवितांत पयसो आमकां सांगता सात भाशेची दुखाय मनीस दोगा माणसाची मनीस आमकां दूख वखदीच भाशेन तिकाय आनी पयलें दूख तिका भोगलें जेन्ना सिमियोन ही मागणी करता. आसपास तुजे काळजांत हो भलो नको. दुसरें दूख तिच्या जिवितांत आमी पळयता जेन्ना हेरोदाच्या त्या बालकाक मारून सोडटा पळोवन तिणें इजिप्ताच्या देशांत दुसरें दूख तिच्या जिवितांत. तिसरें दूख आमी पळयता जेन्ना देव तेन्ना भेट करून गेली जेरुसलेमाचे देव तेन्ना भुरगो आसा आवय बापायचें काळीज व्हड. तिसरें दूख तिच्या जिवितांत. चौथें दूख आमी पळयता तिच्या जिवितांत जेन्ना जेजू हो घरांतली कुडीस घेवन आपलो मारून सोदता. आवय आपल्या पुताक भेटता. आवयचें काळीज रडटा पळोवन पुताक हो घरांतली कुडीस सोबेस्ता जाली. तिचो भुरगो कुडीस घेवन वता तेन्ना आवय पुताक भेटता. पांचवें दूख आमी पळयता तिच्या जिवितांत जेजू क्रूसार भिरायलो. आमची आवयान आपल्या पुताक गोवाक कितें घडलें जाल्यार रोखडीच घराशी मोग लावन ताका देवूळ दिवंक आमी आपयता. ह्या वेळार सादी माय मोगेपणी ही दूख आपल्या काळजांत घालून दवरून रडून तिका आयले वयर भोंवपाक तिणें मारून मोगेपणान सगळें देवाची कशी आपल्या मुखार दवरून सगळें ती स्विकारता. सगळें दूख तिच्या जिवितांत आमी पळयता. जेजू तिच्या हातांत ज्या हातांनी जेजू तिणें सांबाळलो आयज त्याच हातांनी गायल्ली कूड तिच्या हातांत आसा. कितें दूख तिका भोगूंक नाका. आनी सातवें दूख आमी पळयता तिच्या जिवितांत जेजू हें कितें पयलींच्या धर्मणीक आमी जेन्ना दुखान आसता तेन्ना निराशेन आमी जाता तेन्ना कोण आमकां लागना असो आमकां दिसता. जर तर खुशाल आसा नाचून आमचे लागीं गावून सारकी उंची आसा पूण जेन्ना आमी दुखान पडटा खरी त्या वेळार ते घोडेर मनीस ना कसो वता दिसता. उगडा सूर्याक देवाचो सांगात आमकां सदांच आमी हो सांगात उलोवंक
आनीच आवय आमकां हे भाशेन केन्ना सांगची एका दिसान तुमी स्वर्गाच्या एक पातकी मनीस तुमी भोंवता आनी जेजू जाणा आसलो पातकी मनीस आनी ताका विचारलें तूं आमकां ह्या स्वर्गाचेर कसो भितर सरलो काय ताणें रोखडोच जेजूक जवाब तुजी आवय म्हाका त्या सोन्याच्या भितर कितलो आमकां आवयचो मोग आमच्या जिवीत आमचे संवसारी आवय आमकां कितें जालें जाल्यार रोखडीच भावना उगडास आमकां जेन्ना आमी ल्हान आसले आमची आवय आमकां केन्ना सांगिनासली जायते आमकां सदांच दिता जरी आमची आवय जेन्ना कितें वस्तू मागता ते आमकां दिनासले पूण आमची आवय सांगलेले आमचे बाळ दिवया एकलोच दूर आसो एकलेच दूर वचचें ताका आमी हुशार केलो आनीच हुशारकाय घेवन आयज आमी उगडास करुया आमचे आवयच्या उगडास कितली आवय आयज वाडटा पळोवन आपल्या भुरग्यांचो फुडार आमची आवयाक आमी दुगोयले आसा कितले गाडी दिसाचे रडटा आवय आमकां वयर काडटा बापायचो सांगत आसा पण आयज कितल्यो आवय आवय रडटा आमची आवय आमी रडयली बरें सांगता जाय आमचो बरो फुडार तरी कोणी आयच्या दिसाक एक सायबिणीचो दूख एक सायबिणीचो आमी उगडास करतात आमच्या आवयांचो उगडास करता ताका खुशालकाय आमी भावनी वय भायली खुशालकाय आमच्या दिसतात आमच्या सोयऱ्याक आमी दिवंक सोदता आमच्या आवयांक हीच खुशालकाय दिवंक तेच भाशेन आमच्या जिवितांत आसा आमच्या आवयचो हुस्को आमकां जायते वस्तू दिवंक आधुनीक काळाची वस्तू दिवंक आयज आवय बापाय काम आसता आदी वयर कितें काम तांकां आसना तितले वस्तू दिवंक ताची लागीं बळद आसता पण आयज आमचे आवय आमचे बापाय आमकां ही आधुनीक काळाची वस्त दितात हे दिनवासतेचे काळीज आमचे बरें आसूं आवयचो मोग आवयचो हुस्को आवयची आपुलकाय हीच सागेमायेच्या जिवितांत आमी दवरूंक आनी होच हुस्को तेच्या भावणेनो आमच्या जिवितांत सदांच आमी जिवार धरून भोग करचें एक झाड आमी पळयता जरी तर तें जिवार धरूंक जाय जाल्यार जायतो कुयदाद आमी घेवचो पडटा ताचो भरावोस आमी घेवचो पडटा उदक आमी घालचें पडटा सारें आमी घालचें पडटा आनी जरी तर एक झाड आमकां बरें जायतें जाय वाडलेलें जाय आनी फुलां फळां दिलेलीं जाय जाल्यार ताचो भरावोस आमी करून भोग करचो हेच भाशेन आमचे आवयाक आमी सांगचें जें दूख जालें आमचे खातीर सोंसना तें दुखान खरी खरी दिना भोवता हेच आवयक आमचे जिवितांत आमी उगडासान आनी मोगान आमी भागयता तेच भाशेन आमची स्वर्गीची आवय आसा आनी दुखेक सायबीण आमची आमकां केन्नाच सांगली उगडास करुया तिचो सदांच आमकां आसा तरी कोणी पवित्र उगडास आमचे दोळ्यांकार दवरता एक साल कुशीन पण आमकां सांगून ही सारी माय आमच्या सदांच चलत ही सोडण्याची वाट आमी चलत आसा आमी एकसुरी करूं जेजू आसा वय तशी आवय आमच्या सदांच आसा आमची स्वर्गीची तिका आमी मानान रेस्पेदार आमच्या जिवितांत वय आमी हो वेळ दिवया तेसाचे मागणे करून बरी केस रोजा करून आमचे आवय बापायन आमकां शिकयलें हे आमचे स्वर्गीचे आवय आमी सांगचें जे भाशेन तिका आमचो इतलो मोग आसा जरी तर आमी पाप करपाक नासली जाल्यार जेजू वय आमच्या सांगाता आमच्या मागिता आनी आमची आवय स्वर्गीची आवय आमच्या फाटल्यान येयली कित्याक तिका जाय आमी जेजूचे बरें लावकार जाय जेजू सांगता ती वाट आमी धरली भुरग्यांनो आयज तरी कोणी
दिशाभोवती ओळ संवसारीक वस्तूंनी आमी गुल जाली ह्या वेळार हीच सारीमाय आमकां मोज वाडटा तिचो पूत सांगता की वाट आमी चलूं बरें गुणान गुणेस जिवीत आमी जिवून आमचे आवय बापायचें नांव वयर काडून आमी आनी जर तर अशें आमी करता जाल्यार कितली खुशाल आमची आवय बापूय जाली वय देवाचें नांव आमी वयर तेच्या वय संवसार एके भाशेन दुखोवप जायतो रोग आमच्या आख्या संवसारांत वाडत आनी चलत आसा पियेले दुखेस आनी आमचे गुणीस आमकां जड ना देव आसा लोकां कितें ह्या प्रश्नूय आमच्या जिवितांत आयले आसा निराशी जावचे पयलीं वय देवसाचे किंवा त्या सायडीचेर उदासना आमी हातांत धरून घडटा ते भाशेन वय आमी देवसाचे मागणी करूं देवा आमी उलोवप जितले फावटी जितल्या भरवशान आमी देवा उलोवप देव आमकां केन्नाच सांगचो कोणूय आमकां सांगप आमची इश्टी आमची घरची देव आमकां सांगचो जरी तर एक पॅन्डेमीक कोरोना पॅन्डेमीक आमचे मदीं आयला आमी दुखोवले आमचे जिवीत एक भाशेन निराशी जाता देवाचेर वाट करूं आनी ही सारीमाय एक भाशेन आमकां शिकयली की हें बरें आमकां जाय आमची आस्कारी जावप ती आमचे खातीर ना आमची मागणी तिचे मुखार दवरली जे भाशेन सारीमाय ते बाकी मनशाक बरें मागून सर्वेच्या राज्यांत उदक आमी जेन्ना तात्काळ आसा आमी जेन्ना दुखीक आसा हीच सारीमाय आमची सर्वेची आवय आमकां हाडा आमकां सांगता तिचे भरवशान तिचे आस्कारेक आमचें जीव आमी फुडें हेंच करून हें पवित्र वरान आमकां देवाची कृपा मागूंक मेळटा Soglia संवसारांत कितली कॅथोलीक भाव भयणां आमच्या आंगवार मान रिस्पेद दितात भोव करतात तिका उलो करतात पूण जायतीं जाणां दुसरीं सेपराट जाल्लीं आमची क्रिस्ती भाव भयणां आंगवार मान दिनात तांकां सगल्यांक म्हजो एकूच प्रस्न आनी तो म्हटल्यार देवान राजकोटाक गाब्रिएलाक आमकां एक संदेश करून धाडलो आनी गाब्रिएल म्हणटा नॉमान मागी Angel Gabriel only is repeating the words of God. Gabriel means messenger. A messenger is the one who gives message, and the message was Hail Mary. God the Father was the first one to say Hail Mary. So Cristo Deus ao Coelho, Noman Rani, Noman Magi, or title given. If God chooses to give Mary such a title, who are we? We are just humans. God chose us first, and we are just following what God had chosen. And so, Angel Gabriel gave messianic promises which was already
prophesied in the Old Testament. Messianic promises says, your child will be great. Tu zobut de gozador, notato tulsa morta. Your child will be great. Reality, Jesus is suffering. Messianic promise, your child will be called Son of God. But the son of the Son, he is called criminal. He is not called Son of God, people are calling him criminal. Messianic promise, he will rule the house of Jacob. तो राष्ट्र की सोच लो, reality is down. Touch covers on Messianic promise, his kingdom will last forever. He's actually breathing his last. That is the reality. Messianic promise in the Old Testament, throne of David will be given him. Reality, cross is given him. आमच्या जीवनात आमकां जायते प्रॉमिस आसतात, जायते नावके आसतात, पूण सगळे साकार जायना. We have dreams, we have ambitions, we have desires, but in reality, life is pain, life is suffering. Let us take a moment. Let us seek the intercession of Father Pio, who also suffered so much. He suffered stigmata for 50 years. He suffered humiliation, backbiting from people, even from clergy. He suffered a quarantine period, a ban of 3 years. No public mass, no confession, no correspondence. And as we have reflected today, Mother Mary suffered so much. Let's pray for all those who are suffering. Let's pray for the children suffering from sickness, suffering from malnutrition, suffering from parental abuse, suffering from sexual abuse. Let's pray for the children. Let's pray for the children who are undergoing operation. Let's pray for children who are sick. Let's pray for children, for babies who are suffering from coronavirus. Let's pray for single mothers, single people. Maybe there is no family support. Zayak संस्था कितनी नसत. कोणाचोच तेंको तांकां कुटुंबाचो तेंको ना, भावाचो तेंको ना, बायले भुरग्यांचो तेंको ना, कजन्साचो तेंको ना. They are fighting a lonely battle. पासून मागीर आमकां आपणाक रिलीज जाली जेजुले उपरांत झुजलेले उपरांत. Let's pray for innocent priest. Padre innocent आसलो, जायते padre innocent, पूण कांय कारणाक लागून ते सफर जातात. कोणी तांच्या हातांत घडल्या, जायते कारणां आसात, but they are suffering silently. Let's pray for the suffering priest. Let's pray for the old people, young children. सगळे लोक भुरग्यांक उबारतात, भुरग्यांक बेगीन घेतात, भुरग्यांक केस दितात, पूण जाण तेंकोण लागून येयना. जिवीत भोर साखरेस केल्या उपरांत एक सूर कोण ती भोगतात. आमकां बारीक भाशेन देखील नासता. थोडे फावट जेवण बसून पडना, थोडे फावट वायट उतरां आयकूची पडटा, थोडे फावट भुरग्यांचो मारूय खावचो पडटा. Let's pray for the senior citizens. देवान ताचे सोन्याचे देसां घाल, आमकां बारीकचे आसने पातळेचे देसां मागीर. And let's pray for our personal intentions. आमचे आवडे, आमचे ऑथर, आमचे prayer request, wherever you are right now, whether you are watching this on TV or online, wherever you hear this voice, through the intercession of Father Pio and Father Men, raise your voice to God. Pray now. God is listening. God is hearing your prayer.
God is giving an answer. Let us now prepare ourselves for the final lesson. Tuhan angkat surgi solo biru, Soya Swana Solo Praduya Deva ne kauja baje sosan, Tuhan angkat tuje boskan so, Monang sobras kurundo Tuje masarat kace mobil kudaci bukti kuru, Anhebor mi kamalasan, तुझे स्वर्ग सोफोर आमना बरो फारो तू जो जिए तेरा संसुरे सासना चे सासना